कोण आईल पळे आमगेल भांगर कसं म्हणा बाईंची बॅक बायाची समुद्र म्हणून सांगून श्रीदेवाला कसं न्यायची ताका कसं नाही सांगला रस्ता मा तशी श्रीदेवा लास्ट ब्लॉग सीधा बाहेर घालला आम्ही ब्लॉग असं पुन्हा सगळ्यांक नमस्कार. आज आमची गेल ब्लॉग करता सची रिसेंटली मिगेल चॅनलान 5 सबस्क्रायबर जाला सो त्या खुशी काजी एक आमची गेल ब्लॉग करूया म्हणून सकाळी 1 घंटाक यो म्हणलेला हक्का आज ॲक्च्युली लास्ट ब्लॉग आमचं रिटायर जावचे बट आज एक लास्ट 5 सबस्क्रायबर खुशी येवया म्हणून आयला तशी 1 घंटा यो म्हणलेला आता 2:30 जाता आसा आत्ता आयला येवन खावच्या शाक्का म्हाका न्ही सो हागेला अशे खातीर हांव हांगा मिगेल संडेस वायट करून घेवचे जाल्यार म्हाका टायम सेन्स ना आत्ता 5 मिनिटान आयलो 5 मिनिटान आयलो 5 मिनिटान आयलो म्हणून सांगून 2 तास राखयला म्हाका KSRTC बस स्टँडार सो आत्ता आमी 500 सबस्क्रायबर खुशेक हाका मायांत एक सनव मोठा पार्टी दिवया म्हणून पैसे मागीर दितो आज हांव दिवचे तशी आनीक स्पेशल जन मागीर येवन आमकां जॉइन जाता सो आतां आमी वचया मायांत मेळटा हांव तुमकां मशरूम क्रीम सूप आणि चिकन घी रोस्ट ऑर्डर केला सूप आयला नाही हांव पळय फू करता आनी तांतू भितर वापस घालता फू कर न्हू पिवची सोण फू करून वापस तांतू घालतास कसं जन हाडा तो 2000 IQ 2000 IQ बारी लायक मस्त गोड आसा मस्त क्रीम घालना आमकां ताका ना क्रीम ऑफ मशरूम म्हणचे घी रोस्ट आयला हांगा पळय घी रोस्टाक पेपर घालून करतास सूप बारी लायक आशिल्ला सो नाव इट्स टायम फॉर चिकन घी रोस्ट द वर्ल्ड फेमस चिकन घी रोस्ट कशी आसरा लायक बार लायक आसा गुड बॅड अगली गुड 10 out of 7 10 out of 7 ना महाराजच लायक आसला म्हाका घी रोस्ट पुरा कडेच लायक जाता माया 19-20 फरक हां तो 20 हांगात 19 out of 20 चिली चिकन उन्हा जीभ लसून गेल मुगे फेवरेट हे आयला बिर्याणी भारी लायक आसा म्हळ्यार बेस्ट नाही बट 10 out of 7 out of 10 श्रीदेव बिनी फूड क्रिटिक आशिल्ली जाल्यार मस्त जनाला मार खाता आशिल्लो इतले वेळार मुगेल रिव्यू आयकयाची श्रीदेव इग्नोर कराची बेस्ट बिर्याणी सुपर बिर्याणी बेस्ट ना बेस्ट काय ना वन अमॉंग द बेस्ट ताका कसं म्हळ्यार बाईंची बॅक बायाची समुद्र म्हणून सांगून इतलेची ताका जीवन तशी श्रीदेवाक तांगेले घरा लागी मेळची बिर्याणी मात्र बेस्ट म्हणल्यार ताणें भायर पळय न्ही खंय तशी ताका तें कळना सिटी सेंटर मुळात सिटी सेंटरा मुळात लायक नाशिल्लो कदाचित लायक बेस्ट बिर्याणी ह्यो कशी म्हळ्यार एक्झॅक्ट उलटा हांव कसं न्हय एक विशय म्हळ्यार ताजे एक्झॅक्ट उलटा उलयता विशय जेन्युन आसता बट ताका मागेल वयर ग्रज तशी ताजी निमित्त मागेला कसान तरी चॅलेंज करता हांव ताका सवका लढाई मारका आमी 2 जण म्हणून सांगून उलटाची उलोवचें केन्नाय एक चंद्री तरी एक बरें उतर तोंडा सुकून येयचें ना बिकॉज बेगर्स कॅनॉट बी चुजर्स अरे कहना क्या चाहते हो बेगर्स कांट बी चूजर्स फायनली जाल्ला आमगेलें जेवण बिल आयला 1176 रुपीस 1000 रुपये बिल श्रीदेव धावलो पॉट पळया आणि बिल पळया चलो नाही फ्री खाताना तुका कसं म्हारग लागलें पार्टी मी गेला खाऊची फ्री आणि म्हारग काही स्प्लिट वायस आहे ना आयल्यार बाई जना कमी सांगची नाका स्प्लिट वायस घालला यू व्हेरी चालाक ब्रो बहुत चालाक ब्रो चालाक माया इंटरनॅशनल ने थँक्यू बोला यू आर वेलकम सो फायनली आमगेलें जेवण जालां आता मी आमगेलें एक फ्रेंडा मेळचो होता तसाची पळोवया चमकुनाचो प्लॅन मागीर कोत्ता कितलो टायम येता गेटवे
एक वार चुकून पडयाला पाऊस जोर पाऊस आज हांव सकाळी उठून लेखता आशिल्लो की संडे आजी ब्लॉग करू जाता की ना की पावस आयला रे म्हणून सांगून पळय देवाक वय आमगेल वयर एक करुण आसा आनी ब्लॉग करचे थंय पावस येवचे नाका आनी ब्लॉग करून घरा वता तरी पावस येवो म्हणून सांगून मोड जाला सो ह्या रुटार आमी वचचे एम्पायर मॉल जावन श्रीदेवाला कसनेची ताका कसने सांगलार आसना वा ताण सांगचें जायना म्हणून सांगून जायना म्हणची ताण जायना कसं निमगेल्यार वय जायना आमी गेला म्हणची निकल तुमकां आमी घालचे ब्लॉग्स आनी इश्ट जाला री सबस्क्रायब करा मस्त जन विथआउट सबस्क्रायब करून अशी पळोवन वताची तुम्ही सबस्क्रायब केला आमकां आनी काही खुशी आनी लायक कॉन्टेंट दिवया म्हणून सांगून हांगा पळया तुम्ही पळया राहुल रेसिडेन्सी इतलो व्हड रेसिडेन्सी आसून मामू चमकून वतास मेगेलो टू डाऊन टू अर्थ म्हळ्यार हान्नीची आनी कोणाय ना इतली चांगपण येत्या मामा कोणाय जन चांग नाची आजकाल तुमकां इतली चांगपण कोण कसा मेळटा सांगपण कसं म्हणाली देवान दिल्लेलो पाय आसा आमी कसं नाही एक्सपेक्ट करतना आता ॲक्च्युली चमकून वचचे कसं जालां म्हळ्यार डाऊन टू अर्थ म्हणून माय अंत घाल्ल्यार चड जालें आयला आयला रेसिडेन्सी आयला टामाटा होडाय ना राहुल माम पण त्या सकल राफील कार निघेल्याची त्यांची कार म्हणून दाखय त्यांची कार ऑडी BMW पण सान छोटी सोच म्हणता ना तशी ऑडी काही त्यांची कार रावला तुम्ही लैम्बोर्गिनी पोर्श भाई इससे तो पता चलता है मैं गरीब हूँ मुझे कार के नाम तक नहीं पता मला प्रिटेंड करचे वही घरान तो बेसमेंट आसा बेसमेंटा मुळांतच पळा पुरा इम्पोर्टेड कार्स आसा तर काही नाता पढ़ाया तुम्ही येस 6000 स्टेप्स 6000 स्टेप्स नियरली 5 किलोमीटर्स चमकून पूर जाला एक होड मनीस आला वेटिंग आसा वेटिंग फॉर देम हांगा पळय तसं पळय त्यांनी सती येवन ओपन केला कोण आयल पळय आमगेल बंगर ताती केलेलं देवा ताती बंगलान ताती केलेले बंगल आत्तू तेल मातलं आमगेल गुंडू बाबू आत्तू तानायला मातलं सूरजा मागीर कसं काही मस्त दिवस नंतर आमगेल ब्लॉग आन तू पदार्पण करतस तू कशी जातस खुशी जाला फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन 500 थैंक यू अब्बा लैटरी 500 की खुशी में आज हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए लास्ट टाइम सूरज भाई गोवान तू गली गँग मस्त दिवस समय नंतर जनाक एक सरप्राईज करून दाखवूया म्हणून सांगून हॅलो पापा निदल आलो ठीक है भाई मैं चलता ओके बाय एटम जिम को भी जाते हैं भाई लोग आमगेला जिम आता गेट अवे तू करच्या वर्तासाची आमगेल जिम चमकता बळा मी आमगेल भाई आमगेला खाऊच्या कॅलोरी बर्न करच्या वापस खाऊच्या कॅलोरी बर्न करचे जल्ला आमगेल जिम जल्ला ತಂತೈ ಸಮಜಲ್ತ ಎರಡು ಹಾಕಿ ಎರಡು ತೆಗಿರಿ ಮುಗೀತು ಈಕ್ವಲ್ सूरज आयलो आमगेल गुंड बाबू गुंड पोरू सूरज हुआ मध्यम आमगेल व्लॉग ಅಂತ आयला व्लॉग में व्यूज बढ़ने लगा भाई सूरज आयलेले निमते आता आमगेला सबस्क्रायबर्स 1K सबस्क्रायबर जाता आणि तुमकां आमी घालचे ब्लॉग्स पुरा इश्ट जाला सबस्क्रायब कराचे आता सूरज भाई हवय हांव आपण हाडला आमगे ब्लॉगान तो आनी कोणी सबस्क्रायब करा मस्त जेन्ना निमगेल म्हाका सूरज मिस करतासाची म्हणून सांगलो आनी तुमी मुखारी म्हाका आनी सूरज मिस करनाची कसं म्हण आमी येताचे ब्लॉगान तो अनेक जणां मात्र तुमी खंडीत मिस करताची आमगेलो ओल्ड शेफ सांग आशिल्ला सो आतां त्या कर्नाटका बँकाला येताच के आनी जाल्ले आनी पुरा मीटअप थंय आमगेला हांगा एक पोलार बियर म्हणून सांगू न्हू लास्ट टाइम आयलेला मी खावच्याक पोलार बियर आणतो ऑट खावयत एक वेळा खावेत सेकंड टाइम कोणे येना छंग खावच्याक ना रे सूरजा हांगा मी आईल कसाला म्हळ्यार ऑफर आशिल्ला भाई की एक 50-60% ऑफर आशिल्ली हे म्हणणं गुड्डा गव्हर्नमेंट स्कूल वैवे राहुल माम गव्हर्नमेंटात आनी फ्री दिता म्हणून बसार वताची जीवन पुरा तशी तुमगेल चेडूवांक गव्हर्नमेंट स्कूला वय घालाची त्या वय फ्री नवा कित्या नुताची इंग्लीश मिडियमाक दुड्ड वेस्ट करपाची हय की नाही गेट अवे मुखार वचून लेफ्ट
हे मण्णगुड्डा रूट, हे कुद्रोळी वच रूट आणि हे वेरवसा रूट. तशी शिदेवा लास्ट ब्लॉग मागीर ताका आमी गेट पास दिला, ताका सीदा भायर घाला आमी ब्लॉगा सुकून. तो सांगता सा मागेल लास्ट ब्लॉग हांवें सोडलेलो म्हणून, बट सत्य कसं म्हळ्यार आमी ताका भायर उडयला आला. फायनली आयले गेट अवे. चलो भाई चलते. हे तुमकां वो हांगे कुर्वी कृष्ण टेंपल म्हणून आसा, ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट मेळटा. अशी गेला कुद्रोळी टेंपल, असाण गेला री हेकड गेला मण्णगुड्डा, थंयची मेळते गेट अवे म्हणून. स्टार्टिंग तुमकां मलायका अरोरा तुमकां वेलकम करता आयस्क्रीम करून. मलायका जी थोड़ा आगे है ना प्लीज. मलायका जी बेल्जियन चॉकलेट मागितलेलं तांतू स्कूप टब आइसक्रीम. ओके तांतू स्पून भितर या टब नहीं, या मग्गा ही नहीं, इसको टब क्या है? ये साना बाल्दी. अगर आप आइडियल जाके खाते हो ना तो ये बहुत कॉस्टली फंसेगा आपको, इतना छोटा आइसक्रीम. पहले नहीं आप आइडियल पे जाके खा सकते हो अगर आप आइसक्रीम खाना है. अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो इधर आके ज़रूर ट्राई करना. ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है. पळे पटे आणि येवच्या सीन ना हांगा पळय हांगा पळय एक सना असेल डब्याक 200 रुपये. 200 रुपये मेल घरा होल डब्बो मेळटा, होल डब्बो. त्या कसं नाही, त्या नॉर्मल आईस्क्रीम लोडेड विथ शुगर. पळय या कोणा गोचो विराट कोहली अस पळय तसंच जाना आईस्क्रीम. विराट कोहली काय नाही आईस्क्रीम अंक नाही. नॉर्मल पप्पास पुरा लोकांनी ट्राय केला, ऑब्वियसली ट्राय केला. बट असं एक नवीन येताना ट्राय कोरकाची ताका ना देवान टेस्ट बड्स दिला काही यूज कोरकाची ना. आता येयला मँगो मॅडनेस हांव ताकाची सेफ प्ले म्हणटा पण तशी हांगेला म्हणके न्ही हांव वॉटूज कसं की दिसलें, कसं की उबारलें वॉटूज. मागीर तें आमकां न्ही हें आमकां न्ही तें कॉस्टली जाल्लें म्हणून सांगून रोडची न्ही लास्टाक आमी तशीची सेफ प्ले खेळटा. दीस इज द सेफ प्ले. खुशी जाली म्हाका. हांकां न्ही चळयता खावयता हांवें. सुरजाल तोंड पडला तरी कळटा की लायक आसा चा म्हणून आयस्क्रीम आनी बरें. तू हें हांगे वचून 10 रुपये घेवन आशिल्लें तें हांगे वचून तें घालतास लायक असो. लायक असं म्हणतासाची कसं म्हणून ना. एक्झॅक्ट रिव्यू मागीर सुरजाल घरांत मेळता तुमकां. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಜೆಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಗೊಂದಿಲ್ಲ खावेत एक वेळ. बट ऑन अ सिरियस नोट एक वेळ येऊन तुम्ही ट्राय करू का, टेस्ट करायची. देवान टेस्ट बड्स दिला ते किती वेस्ट करता. कोणत्यानं सांगितलं तर हांव कसं म्हणजे मला 30 रुपये आईस्क्रीम खाया 170 देवा दिया. ते गरीब बच्चों को दो भाई. पळया तुम्ही पळया गेट अवे चॉकलेट ब्राउनी शेक बाहर लायकस आज आम्ही आयला जी गेट अवे तू पळया अंगार पुरा रोखून घेतो. आता त्या गुंडा काढना तांचे नाही, यू शुड गुंडा आहे. पळया ही हायेस्ट लिटरसी रेट आशिल्ल्या जगान सावन आयला. कॅप कशी काडची म्हणून सांगून गोत ना. 2 बोट भितर अर्ध सरल्या कशी आसा लायकस. बट एक काम कर तू रेड वेल्वेट का म्हाका ज्यूस दी. ट्राय कर जर कसं 5 मिनटां सरली ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ನ ತಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ನಿಮಗೆ ತಂಗೆಲಾಗಿ ಉದ್ದ ನಿಮಗೆ आणि ಅಂತೂ ಉದ್ದಾಗಾಲಿ आणि कुचू पेशिस्त म्हातारा शार्क टँक सांगतो आणि इन्व्हेस्टमेंट इधर थांबवे. अब 1 रुपये देना. भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? गिल्ट फ्री म्हणतात बट गिल्ट फ्री काय नाही. गिल्ट 200 रुपये दिलेला आहे. तांकां मेकिंग कॉस्ट अराउंड 50-60 रुपीज. बाकी 160 रुपीज तांणी कसं नाही ट्रान्सपोर्टेशन आणि त्याला फ्रँचायझी याची पुरा घेवच्या. हमारा ग्रॉस मार्जिन 69% है एंड हमारा नेट मार्जिन दिस ईयर इज अराउंड 20% आफ्टर टैक्सेस. बट आईस्क्रीम लायक असं ऑफकोर्स कॉस्टली. सेकंड टाइम अंतू ये ना बट तांकां लायक जेव म्हणून सांगू न्हू आईस्क्रीम लायक असं म्हणटा. बट ह्या रिव्ह्यू वचा ना लायक रिव्ह्यू होता. अच्छा बदल लायक आशिल्ला येवन तुमी ट्राय करूं येता जायतो. म्हळ्यार एक डिफरंट कायंड ऑफ एक टेस्ट करूं मेळ्ळा. म्हळ्यार विथआउट शुगर पुरा 0 एडेड शुगर पुरा हांव न्हू. कोल्ड ड्रिंक्स पुरा लायक आशिल्ले. श्रीदेवान हाडलेला हांव टेस्ट केला. प्लस
हांव घेतिल्लें मँगो मस्त आनी लायक आशिल्लें मँगो सीजन जाल्ला बट म्हाका एक मँगो गावच्या मेळ्ळें नवा राहुल अण्णा कितले म्हणो कॉस्टलीची मला कोणें ना ते नाही बट जेवण ते चढू मस्त पडा जेवण भारी लायक ना सर्विस लायक आशिल्लें एम्बियन्स लायक चंद कोण उरलय निंची आनी म्हणलें ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ जालें बट बरें देखो तांणी कशेंय म्हणोची कोण पळयता पळय तांकां आमकां तांणी मारी इश्ट तशें तांकां आमी पट्टी मारनाची म्हाका बदल ಸ್ವಲ್ಪ कॉस्टली दिसलें इट्स ऑफ अ मिक्स्ड रिव्यू हागेल रिव्यू वय हागेल सत्य बट तागेल पॉयंट ऑफ व्यू पण मागेल रिव्यू वय सत्य डिसायडर तुम्ही जाय त्याला वचून खावे त्याला सोडायचं 99% जन गेलो तसं म्हणावं लागतं अँड दॅट इज ट्रू गाईस वय 99% जन हाक मारताची सो तुम्ही नेक्स्ट केन्ना तरी मिगेल चॅनल पळोवन वत्ता जाला री मिगेल चॅनल चुकून आयलाची म्हणून सांगून थंय वचून सांगेता डिस्काउंटांनी कांय मेळना तुमकां एक्सपेक्ट करून वचूं नकाची बट एक नवीन कुछ एक्सपिरियन्स करता जाल्यार एक विजीट कोरयता म्हणून सांगून तितलेच मागीर तुमकां सोडला वचुका नक्का इट्स ऑल लेफ्ट टू यू गायज श्रीदेवाला हें लास्ट व्हिडिओ आनी तुमी भितर येवचे नेक्स्ट आनी ब्रेक घेता ताची इज बिजी विथ सम वर्क हांव आनी सूरज जाल्यार वट्टू दिसताची होपफुली नाजाल्यार हांव एकलो दिसता तुमकां कित्याक म्हळ्यार चॅनला नांव राहुल प्रभू तशी हांव दिसकाची ऑब्वियसली सो पळया नेक्स्ट कशी म्हणून केलो पुरो आयडियास आसा सो when I see you again बाय बाय when I see you again oh अभी आ जा भाई एडिटर ये काट दो नहीं तुम काम गेले आमची गेल ब्लॉग इष्ट जाला म्हणून लागता अनेक वेळा तुमकां सगळ्या लोकांक थँक्स 500 सबस्क्रायबर केलेल्यांक अशें आमी आनी काही लायक कॉन्टेंट्स हाडता आसताची तुमगेलो सपोर्ट पुरो लोकांक उरो नेक्स्ट काही तरी एक्सप्लोर करचें पळयता हांव कसो ऑप्शन आसा म्हणून सांग न्हू सो करंटली कसं नाही आयडिया आसना सो मेळे आनीक ब्लॉगान तूं टिल देन टेक केअर शुभरात्री और जय भारत जय श्री राम See you भाई बाय मिलता हूँ चलता हूँ गुड नाइट दोस्तों रिटायरमेंट हो गया भाई कंप्लीट लास्ट वीडियो मतलब इसे निकाल दिया है मैंने रेजिग्नेशन फायर किया है मैंने इसे कल ही फायर किया था रो मत भाई रो मत ठीक है चलता हूँ केरला जा रहे हैं मैं मैंगो